कितें म्हणटा आपल्या बरोबर सगळे खासदार आहा सगळे आमदार आहा सो ही वॉन्टेड पार्टनर इन क्रायम वी आर नॉट पार्टनर्स इन क्रायम कळ्ळें तुका वी डोंट वॉन्ट टू बी पार्टनर इन दिस इज अ क्रायम ऑफ मर्डरिंग एंड किलिंग म्हादई सो वी डोंट वॉन्ट टू बी पार्टनर पण ते म्हणटा आता तुम्ही बहिष्कार घातलो आता तांच्यांनी अशें म्हटलां की विरोधकांक हेचे वयल्यान कळ्ळें की म्हादैचे पडलेलेच ना तांकां राजकारण जे मनशाक आवय म्हणून पडिल्लें ताणें आतां मेरेन कितें भजी भासली 3 वर्सां जालीं कितले पयशे केले आनी कितली म्हादई साल्वार केली. विजय तेन्ना तुम्ही मंत्रिमंडळ आसतना तेन्ना विनोद पालेकर तुमचो मिनिस्टर आसतना तुम्ही सेलिब्रेशन केल्लें तेन्ना तुमचे कसलें सेलिब्रेशन जे तुम्ही हांगसर तेन्ना सेलिब्रेशन केल्लें म्हणटा कितें सेलिब्रेशन विनोद पालेकर मंत्री आसतना एवरी हियरिंगाक तो दिल्ली वतालो ऑर्डर जाली तेन्ना पत्रकारान मदींच येडियुरप्पाक लेटर दिलें सांजचे मेरेन विनोद पालेकर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन घेतलें की ह्या लेटराचे आपले कांय संबंद ना म्हणून मुख्यमंत्री आसतना ताच्या अंडर आमी पत्रकाराक आयकूंक ना आमी खंय कॉम्प्रोमायज करूंक ना मुख्यमंत्री कॉम्प्रोमायज जाल्लो आवय म्हणून सांगून कॉम्प्रोमायज जालो. सो आतां तुमी जे फुडें तुमी कितें करतले आतां आमचे फुडें आमच्या हातान तें कांय नाच पळय हे 33 लोक डबल इंजीन कशें चलता तें आमी पळयतात डबल इंजिनाक दम काय ना तें आमी पळयतात मरे इट इज नॉट अवर इंजीन इज नॉट पावर्ड हियर इंजीन इज देयर देट इज टू वर्क also your party also your family is also joint strategy we are all together. Hence we took a decision in the interest of Mhadei. So really, Venzy also supported this opposition boycotting. हम पहिले सांगलो ऑलरेडी डिसिजन घेयल्ले सो बीजेपी गोवा इज फायटींग अगेन्स्ट बीजेपी इंडिया हे सरकार हे भितर चल्ल्या एंड आय थिंक दीस इज द होल स्टोरी आमकां जरी तरी खरें घेवपाक गरज आसली जाल्यार म्हाका पयलें सांगपाक जाय न्ही आनी वाय डज द प्रेजेंट गव्हर्मेंट नीड ऑपोजिशन वाय डू यू नीड ऑपोजिशन टू सेव म्हादय यू आर ऑलरेडी देर यू शूड सेव इट बिफोर ऑल दीस थिंग्स गरज ना आतां म्हादय साल्वार करपाक जायना म्हूण हांगा आपयताय दे वॉन्ट टू मेक अस पार्टी टू दीस क्रायम म्हादय साल्वार करपाक जायना म्हूण हांगा आपयताय ऑलरेडी पयलीं सांगलो आमी सो आय थिंक दे नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे नीड टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ वॉट इज हॅपनिंग नाजाल्यार आमी अशें करून तूं सांगत म्हूण आमी येवपा नाय तुमी ऑलरेडी क्रायम ऑलरेडी केलें आनी आतां तूं म्हणटा कोट करतले म्हणून कोट करपा नाय टील मार्च देखून तुमी इलेक्शन करपाय आनी गरज पडली जाल्यार गव्हर्मेंटा आमी सांगताय आमी 7 जाण कर्नाटका वयतले 7 जाण कर्नाटका वयतले आनी थिंग बॅनर घेवन सगळ्यांक दाखयतले की बाबा तुमी बिस्ती कोताय इलेक्शनाक तुमी खरें जर मोग आहा जाल्यार आमी सगळे व्हरून थिंग मागीर कर्नाटका प्ले करतले गरज पडली जी बाब